त्या आयतारा 19 तारखेक जो आज म्हादयचो प्रश्न गोंयाक भेसळटा त्या खातीर मोगो पक्षाच्या माध्यमांतल्यान एक मोठे जन आंदोलन उबारपाचे त्या बैठकीत आमी ठरयला आणि त्याची सुरुवात आमी 19 तारखेक सात्रे कुस्त्या सात्रे थंयच्यान ह्या जन आंदोलनाची आमी सुरुवात करतात। जवळ जवळ 500 ते 1000 कार्यकर्ते आमचे या आंदोलनात सहभागी जातले। मोगो पक्षाची एक्झिक्युटिव्ह कमिटी आणि वर्किंग कमिटीची मिटींग जाली आणि ह्या मिटींगेत जे प्रश्न डिस्कस झाले ते तुमच्या मुखार अध्यक्षान दवरले आणि तातूंतलो मेन इश्यू जो म्हादय इश्यू आसा तो हांवें आणि बाब नरेंद्र सावळ हाज्या अंडर सबंद गोंयभर फिरपाचें थारायलां। त्याच बरोबर सगळी एक्झिक्युटिव्ह कमिटी आमचो जो ह्या जन आंदोलनाची सुरुवात उश्टे ह्या भागात ज्या कडेन म्हादय नदी आणि कळसा भंडारा असे जे दोन्ही स्पॉट्स येता आणि तांचे एकठांय जावप एक ते उश्टे ह्या भागात जाता आणि ताजे मुखार जो पयलो बंधारा जवळ जवळ 25 खांबाचो बंधारा ह्या भागात आसा। जवळ जवळ त्याची लांबी बंधाऱ्याची साधारण 100 मिटर वयर आसा। हे निसर्गरम्य असे दृश्य तुमकां पळोवपाक मेळटलेच, पूण गोंय सुंदर कित्याक आणि ती सुंदरताय कित्याक जाली, कोणाक लागून जाली, ह्या म्हादयक लागून जाली आणि ही म्हादय कितें करू शकता हे आमकां थंय सत्य थंय गेल्या नंतर कळलें आणि त्या खातीर तुमकां जशी आमच्या अध्यक्षान रिक्वेस्ट केला की तुमी सगळ्यांनी येवचें, हांव तुमकां निमंत्रण दिता, मुद्दाम तुमी येवचें त्या दिसा आणि 9:30च्यान आमचें आंदोलन चालू जातलें। 5 पर्यंत आमी सगळे थंय आसतले। अत्यंत शिस्तबद्ध असे कार्यक्रम थंय आमचो आसतलो आणि त्या खातीर तुमकां निमंत्रण। त्यानंतर दुसरो जो आमचो आसा ती ही जी म्हादयचे मेन उदक येता ते सगळे सुर्ला, तांबडी सुर्ला, त्यानंतर परत मुखार वाळपय, तांबडी सुर्ला, त्यानंतर उजगांव अशे तरेन ते ओपा नदीत येता म्हणजे खांडेपार नदीत आणि मेन प्लांट आमचो खांडेपार नदीत चलता आणि दुसरे वटेन ते परत कुमारजुवा ह्या नाल्याक मेळटा म्हणजे जो इंटरनल पार्ट आसा। त्यानंतर ते एका सायडीन सांखळेक वता आणि दुसरे सायडीन आमच्या बिचोलेक वता आणि ह्या खातीरूच जे पयलो जो भाग आमी निवडला तो उस्ते हो सात्रे म्हणटा थंय, त्यानंतर कोदाळ ह्या पंचायतीत, त्यानंतर आमी उजगांव आणि ओपा हाजे मदीं खंय तरी एक घेतले, त्यानंतर आमी आमच्या सावयवेरें प्रियोळ ह्या भागांत घेतले, त्यानंतर आमी कुमारजुवा ह्या हेतून घेतले, त्यानंतर साखळी हेतून वतले, बिचोली हेतून वतले आणि परत बार्देश हेतून तुमकां खबर आसा पोंबुर्पा पर्यंत ही नदी भितर चल्ल्या आणि ती परत तशीच दाव्या सायडीन म्हापशे गेल्या आणि ते म्हापशे पर्यंत आमी वचपाचें थारायलां आणि लास्ट ह्या जन आंदोलनाचो भाग म्हणून पेडणे लोकांक जागृताय करपा खातीर आमी थंय वतले, कारण उरफाटी परत पेडणे तालुक्यांत ते आयला जे पेडणे तालुक्यांत चांदेल प्रांताक बी मेळटा ते सगळे त्या सायडीन महाराष्ट्रांतल्यान उदक येवन थंय परत मेळटा आणि त्या खातीर ही जी आमची जीवनदायिनी आसा ती राखपाची आवश्यकता आसा। ती जी सुरवात आसा थंय साट्रे ही मेन सुरवात आसा। 2 ते नदी येता, एक कळसा बंडोरा आणि एक म्हादय। तुमकां दाखयता हांव, तुमी या मुद्दाम थंय ते दोनूय तांचो संगम एक कडेन जाता आणि थंयच्यान पयलो बंधारो आमचो चालू जाता आणि त्या खातीर हांवें स्वताच तो पॉयंट आमी स्टडी करूनच तो पॉयंट घेतला। आमकां बाकीचे कडेन आसा पूण ते तुमकां दोनूय मेळचे ना, थंय आमकां ते एलाव करचे ना खंय तांच्या हातून आणि ते फाटीं सुद्दां ते गेल्ले थंय तांकां लोकांक अडयले, आमी सुद्दां वचपाचे प्रयत्न केलो कारण थंय जें काम केलां ऑलरेडी 27% ऑफ द वॉटर इज ऑलरेडी डायरेक्टेड आणि त्या दिसा ज्या दिसा मुख्यमंत्र्यान शिष्टमंडळ घेवन दिल्ली गेल्ले तेन्ना बाब केरकार आणि स्वता हांवें हो प्रश्न रेज केल्लो आणि आमकां एश्युरन्स दिल्ले की ताणें कमिटी काडटा आणि आमी सगळे थंय कळसा बंडोराच्या म्हादय ज्या कडेन व्हांवता चालू जाता थंय वचून आमी इन्स्पेक्ट करूया म्हणून
आणि त्या खातीरूच ती कमिटी जातली हें जातली म्हणून आमचो डिले जायत गेलो. आमी फक्त पत्र पुरते मर्यादीत रावना, आमी ताणें जें कितें उलयलो तें सगळें म्हजे तकलेंत आशिल्लें. आनी दुसरें एक रिलेशनूय म्हजे कडेन आशिल्लें, कारण IIT जी फोंड्या आयली सुरवातीक ती म्हाका मनोहर बाब पर्रीकाराक आनी ताका लागून आयली ना. IIT आनी NIT ह्यो दोनूय ज्यो कॉलेजी फोंड्या इंजिनियरींग कॉलेजी आयल्यो, सो म्हजें एक रिलेशन आशिल्लें. सो रिलेशन जेन्ना आसता तेन्ना प्रत्येक मनशाक तितलो वाव दिवपाक जाय आनी मान दिवपाक जाय. तो मान हांवें थंय ताका दिलो आनी ताका पळयलेंय मी. आज गोंयचें हिताचें कितें हें आमकां पळोवपाक जाय. मोगो पक्ष, कारण मोगो पक्ष हांवें पयलींच सांगलां जी धरणां मोगो पक्षान कित्याक बांदली हे सगळें उदक हाडोवपा खातीर धरणां बांदली. विनंती सगळ्या तुमकां आनी लोकांक की मोगो सोडून जांचे ह्या म्हादईचेर प्रेम आसा, जांकां दिसता हो निसर्ग संपन्न गोंय अशेंच उरपाक जाय, अशेंच मुखार वचपाक जाय, त्या सगळ्या गोंयकारांनी हातूंत भाग घेवचो अशी म्हजी नम्र विनंती. मोगो पक्षान येता त्या आयतारा साट्रे उस्ते हांगासर एका दिसाचे जन आंदोलन जे आयोजीत केल्लें आसा. त्या आंदोलनाक पूर्णपणे आमी सगळे सहभागी जातले अशें सांगता आसतना पक्षाची जी संघटना मजबूत करपा खातीर आमी सगळे वावुरतले. त्याच बरोबर जशें सुदीन भाईन आतां म्हटलां की गव्हर्मेंट इज कंटिन्युअस प्रोसेस, तशें म्हादय वाचोवप हें प्रत्येक सरकाराचें काम आसा.